दाजीबाब फायनली बिग विक्ट्री आयज ओल्ड एक्झिस्टिंग मार्केट जें आसा तें डेमोलिश जाल्लें आसा कितें सांगू सोदता तूं? बरें दिसता. काल पयरसून आमी काम स्टार्ट केलें आनी आज खंय तरी डेमोलिशन स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता 2 दिसांनी फूल मार्केट डेमोलिश जातलो आनी काम फुडलें स्टार्ट जातलें. सगळो श्रेय तुका वता कित्याक तुवें जायते एफर्ट्स घातले अशें सगळे म्हणटा, ताचेर तूं कितें सांगू सोदता? श्रेय म्हाका मेळटा. हांव MLA आशिल्ल्या कारणान म्हाका क्रेडीट मेळटा. हय, हेंय बी खरें की 15 वर्सां ती भायर सरनाशिल्ली. तांकां कन्विन्स करपाक आमकां खूब मेहनत घेवची पडली. तांचे खातीर आमी खूब डिसिजन्साय बोल्ड घेतली आनी एक कठोर डिसिजन्स म्हणटा तशी आमी घेतली जी हाजे पयलीं कोणें घेवं नाशिल्ली. आनी खंय तरी तांकांय विश्वास बसलो आनी ती आमचेर आज फूल विश्वास दवरून आज ती भायर सरली. पूण सगळेंच श्रेय हांव घेवचो ना, कित्याक ह्या हातूंत खुबशे वांटेकार आसा. सगळ्यांत पयलीं फादर मायकल आसा, ताणें आमी सांगतो खूब इनिशिएटीव घेतले. आमची फूल टीम आसा, म्हणजे जावं ते पियोला जावं, लविना जावं, सालू जावं, किस्तोक जावं, ओलेन्सियो जावं, म्हणजे सगळे. तशेंच आदले आमदार आमचे कालू सल्मेदार जावं, OP जावं, सगळे कॉन्सिल जावं, आमचो चीफ ऑफिसर जावं, इंजिनियर्स जावं, ते सगळ्यांनी खंय तरी सगळ्यांनी घाल्लो. आज हांव आमदार आसा, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. लास्ट टायम ताणेंय थोडी मेहनत घाली, जावना ताजे कडेन, दॅट इज नॉट इज हें. पूण आज खंय तरी हे सगळ्यांनी मेळूनच हें केलां. सो ही श्रेय हे सगळ्या वास्कोकारांक म्हाका दिसता. ही विक्ट्री मुरगांवकारांक सगळ्यांची ही विक्ट्री आसा. सो बिंग MLA आयज तुज्या हातांनी डेमोलिशन म्हणजे मार्केट बांदपाचो प्रकल्प चालू जाता, बट यू आर नॉट ट्रायंग टू टेक द एंटायर क्रेडिट ऑन यू. वॉट यू से? क्रेडीट हांवें घेवचेंय न्ही म्हाका दिसता, कित्याक सगळ्यांचो जेन्ना हातभार लागता तेन्ना कोणे कोणें हाका हातभार लायला. तो आदलो आमदार जावं, आदले कॉन्सिल जावं, आतांचे कॉन्सिल जावं, ते सगळ्यांनी मेळून केल्लें आसा. कोणें फाल्यां खंय कितें अडचणी हाडिल्ल्यो जाल्यार दुसरी गजाल जावपाची, पूण सगळ्यांनी बरो सपोर्ट करून सगळ्यांक मार्केट जावपाचें अशें दिसलें आनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळे वास्कोकारांची जैत आसा ही. दाजीबाब आयज डेमोलिशन चालू जाता केन्ना म्हणसर हे अख्खे रेज जातले काय? हे 2 दिसां भितर, फाल्यां परवा भितर सगळे रेस जातले आनी परवा भितर म्हाका दिसता सारकें म्हणजे काम खणपाचें नाल्यार राफ्ट फावंडेशन तें सगळें स्टार्ट जातलें. आणि दाजीबाब सद्याक फाटीं तांच्यांनी सांगिल्लें ते भायर सरता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट जाता म्हणून. आतां ते तुमी तांचे कडेन उलयल्या वेन आर दे वॉट आर दे सेईंग नाव वेन द मार्केट इज एक्चुअली बींग डेमोलिश? तांकां कांय ना. तांकां फक्त थंय वचचे पयलीं आमी खंय घरान आसतना देवस्थान कितें करतात न्ही, सो तांच्या फादराक बी आपोवन ती थंय क्रॉस घालतली, बेसांव घेतली आनी मागीर भितर वतली. हाज्या परी आनी कांय ना. सो बेसिकली बाकीचे आमी तांकां एश्युरन्सीस दिला की थंय सपोज तुमकां जागो शॉर्ट पडलो आमी थंय आनी शेड उबारया घालया आनी दे आर व्हेरी हॅपी. तातूंत हें कांय ना. सो बेसिकली दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू द टेम्पररी लोकेशन आफ्टर म्हणजे देवाचें देवस्थान बी करून ते थंय वचपाचें सगळें. सो ऑफिशियली द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमॉरो. 2 दिसां भितर हें काबार जाता. स्टार्ट जालो डेमोलिशनाचो. हय, म्हणजे राफ्ट फावंडेशनाचें काम आनी 8 दिसांनी स्टार्ट जातलें. बरें, थँक्यू. ये बगदा की बात करें ना? नहीं, मैं बगदा में